हळदोणच्या खोर्जुव्या गांवांतल्या बालवाडीची सामकी दशा जाल्या। ह्या बिगडिल्ल्या वास्तूक पळयतकर दया येता। ह्या बालवाडीन सुमार 15 भुरगीं शिकतात। पालक आपल्या भुरग्यांक जीव मुठीत दवरून ह्या बालवाडीत शिकपाक धाडटा। ह्या बालवाडीची दशा पळयल्यार ती गलगल्याक आयल्या अशें म्हळ्या बगर कोण रावचो ना। बालवाडीत पावसांत जमनीक शेळ सुट्टा, हाका लागून भुरग्यांच्या भलायकेचेर हाचो परिणाम जाता अशें थंयच्या लोकांचो आरोप आसा। हे बालवाडीची न्हू स्थिती अशी आहा न्हू की केन्ना कितें कोसळत तें सांगून नजो आनी एके भाशेन शेळ येता सगळ्याक। 2 वर्सां जालीं आतां सांगलेलें आमकां रिपेर करता म्हणून। सो शाळा भुरग्यांनी बाईन शाळा थंय हालयली रिपेर करूंक येता म्हणून। परत तेची तशीच परिस्थिती आसली की तेवूय मोडात येयलेले। सो आमकां थंय आनीक भंय दिसलो। आमी सांगलें बाईक इट इज बेटर टू हांगरूच येयल्लें बरें न्हू। सो आमकां दिसलें की हांगरूच येया तुमी, कित्याक हांगासर थंय सायडीक पडटा न्हू, थंय कोण लोक येयना। हांगासर मातशें लोकांक तरी दिसतलें न्हू कितें बाबा हें सारकें ना कितें ना करून। आजून काय कोणाचो पत्तो ना। तेन्ना आमची भुरगीं हांगा शेळीन तोश्शी आसता, तांकां दिसभर थंडी जाता घरा वचून। आमचे शाळेची तितली परिस्थिती बरी ना। वयले मदें सगळें कोसळ पावला आनी सकयले फ्लोरूय सगळो तोवेला। सगळो शेळ कशी येता। आमचे मेन म्हटल्यार वरसून नळे बिळे फुटल्यात, ते गळटा सगळें आनी ताका लागून भुरग्यांक धाडपाक मातशें भंय दिसता आजकाल। हळदोणचे आमदार ग्लेन टिकलो हांणी ह्या बालवाडीची पळोवणी केल्ली, पूण अजून तरी दुरुस्ती कामाक सुरवात केल्ली दिसना। हांगसर शिकपी ही माणकुली भुरगीं ह्याच वातावरणात शिकतात। पालकूय नाइलाजान आपल्या भुरग्यांक थंय शिकपाक धाडटा। मात दयनीय जाल्ल्या ह्या शिक्षणीक वास्तू कडेन थंयच्या प्रशासनाच्यो नदऱ्यो वळयल्ल्यो दिसना। ह्या संदर्भात पालकांनी स्वता ADIन पत्र दिल्लें, पूण हाचेर तांच्यांनी कांय उपाय काडिल्लो ना। मेन प्रॉब्लेम हांगा कितें आहा जाणा, ही बालवाडी आसा पळय तेजे नळे सारके ना, मदेरूय सारकें ना आनी हांगा भुरगीं बसता 15 भुरगीं आसा आनी ती बसता पळय ती हांगासर तांकां सगळें तोवता, उदक सगळें येता वयर आनी ते सारके प्रॉब्लेम्स जाता। इवन हांगासर येवन टिकलो येवन पळोवन गेलो, इवन MLA सगळें येवन कोण कोण पळोवन गेले। एटलिस्ट कितें तरी ह्या बालवाडी खातीर कोणी तरी करपाचें न्ही। तुमकां केन्ना सांगलेलें करता म्हणून सांगलेलें? पयलीं सांगलेलें करता म्हणून सगळें हळशीक जालें न्ही आतां। अजुनूय करूंक ना ना अजुनूय कितले 2 वर्सां जालीं करता म्हणलेलें? 2 चड जाली। हांवें सुद्दां एकदां कळयल्लें आसा वचून, ADIन बी आमी सांगलेलें आसा वचून। सरकारान तशेंच थळाव्या आमदारान भुरग्यांच्या जिवा कडेन खेळ न करता आतां तरी ह्या प्रस्नाचो सुटावो करचो अशें थळावे लोक मागता। RDX गोवा खातीर खोर्जुवेच्यान गौतम शिरोडकार।